नमस्कार, हांव मंजुनाथ कामत. श्रावणांत कोंकणी जनाले एक विशेष आचरण चूडी पूजा. चूडी पूजेक आज पुरा पेंटाचे पूलनी उपयोग करून करतात. जाल्यार हळ्ळेंतांनी पुरा गद्दे लक्षे तणंची उपयोग करून विंगड विंगड पूलनी पुरा उपयोग करून आमी चूडी बांधून पुजितात. हे यती आजी खंयची पुरा आमी तण उपयोग करतात, पूलनी उपयोग करतात म्हणून पळया. चूडेक प्रमुख जावन दिरबांकोरू, गद्दे बरे एरी आमकां कितले जाय तितले दिरबांकोर मेळटा. सांज दुखनी अम्मा लोट्टू श्रावणांत चूडी पूजे जाय जाल्यार तितले हे दिरबांकोरू जेव्हा विंगड पूल आणि पुरा काडू येवचे म्हळ्यार आमकां भारी खुशी. हें पळय ती सस्मे पूल. आतां पेंटांतूची 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये कणे पुरा चूडी आनी मेळटा. येते पेंटा मेळचेची पुल्लाचेची तांणी बांदून दिवचे जाल्यार हळ्ळेंत आनी पुरा आत्ताय हळ्ळेंत गद्दे बरी कसन पुरा मेळटा पळय तांची उपयोग करून चूडी बांदिता ती. ಅದು 2 बग जाले आनीक आमी कसन पुरा वेंचूचे आसा पळया. पळय ते आनीक बगे हे मजरान अंकुट पोरू मस्त आशिल्लांगा ह्या पट्टी थोडे उण जाला विंगड तणच हंगा चड बेळवाला. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಾರಿ ಅಂಜತ್ತ ನೀರು ಕಡ್ಡಿ ಪುರ ಮುಸ್ತಸ್ ಬೆಳೆಯತಿ. ಸೊ ನೀರು ಕಡ್ಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ತಾ ಜಲ ಅಮ್ಮಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಚೂಡೆ ಗಾಲ್ನಂತಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ಅಣಿಕೆ ನೀರು ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಚೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತಾನ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ತಾತಿ. मस्तच नीर कड्डी जाल्यार आमकां तें नाका. सस्मे पूल मजरान अंकुट दिरबांकोर आनी के आसा हे हें लये मड्डो. रता फुल आमगेले 5 सेन्सा वटारू श्रावण अंतू आम्ही विंगड एकलेले गद्दा लगी वचून ते मेळचे तसले तण पूलणी आणू चूडी पुज्जुचेंची एक खुशी. आमकां घराचे ಮತ್ತೆ अग्रारणी अनवळ मेळटा. हें एक विशेष तण. हें कशें आरती आरती पळय तशीच हें आमगे लागडांतूच मेळटा तसले आरती. अनवळी आरती आमगेले ದಂಡೇರಿची मेळटा आमकां गद्दाले वचका म्हणना. ಮತ್ತೆ ದಂಡ जावन आसका तितलेची. आमकां हांगा इतले रितीचे तण मेळटा. विंगड कडेन आनीकय विंगड विंगड रिती तण आनी उपयोग आनी करचे हांव पळयला. तशींच आमकां हळ्ळेन मेळटा तसले मिठाई पूल आनी विंगड विंगड रितीचे पूल आनी पुरा सेरसून चूडी बांदिता ती. हें पळय ती गंटे मड्डो.
पूरा हमके यहाँ हल्दू पुल नाशिले जला हत्त हमगला हल्लन पूरा यहाँ पुल मिलता आमगेलगर चूडे पूजे ಒಟ್ಟು ಜಲಲ್ಲ ತಣ आणि पूल पळयती हणिया पूरा ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುನು ಬಂದಿಲ್ಲರ ಜಲ್ಲೆ है आमगेलगर चूडी असल विशेषणी पुरा तुमका दक्कता येता नमस्कार।